काळजाचो आवंडो, सर्गी देवशी उबारलेली सादी दिश्ट, कस आनी संतोसा मोदें मारलेली दिनवासनेची आनी मोगाची बोब. मागणें आमकां हर एकल्याक सैमीक रितीन मेळिल्लें देवाचें देणें. त्या देण्या मुखांत्र आमी देवा थंय संबंद जोडूंक शकता. मागणें आमकां सुम्या थंय एकठायता. आज आमी स्त्री संघटनाचो जुबलेव संभ्रमता. आमी सगळ्यांनी मागोवंक शिकल्लेंच आमचे आवयचे पासलेंत. स्त्रियो इगर्ज मातेन भावार्थाचें दिर्वें फुडल्या संततेक हातांतर करचीं व्हड हातेरां. आवयच्या पासलेंत सोंप्या उतरांनी आरंभ जाल्लें आमच्या मागण्याचें पैण आवाजा वीण सोम्या थंय एकतार जोडचें तसलें जावं सोंसू मागण्याचो शेवट. आज मागणें आवाजा विणें म्हणल्या विशयाचेर नियाळतना भायल्या आडंबराक महत्व दिनासतना आंतरीक वाडावळ जोडूंक अत्रेकच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बाळकाजूच्या फेस्ताक तयार जावन संभ्रमच्या ह्या 6व्या दिसाच्या नोवेनाच्या मिसाक आमी समेस उबे रावया आनी प्रवेश गिताद्वारी मिसाची सुरवात करया. Wati bucino bimata Ihau taci Bud kata sarasa Cikai buci Nabi tuminata Timba patang Tungka magu darta Yika buna Yika kalsa Tuci nabi Sumyami minaya Bau binice mukamili Jisu tuzo madu sangat kota Yika muna yika kalsa Tuji nabi sumyami minaya Bau binice mukamili Jisu tuzo madu sangat duka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमच्याय सोवे आसो. मोगाच्यानो एक भोव आपुरबायेचो थीम आमकां दिला. मागणें आवाजाविणें. सबार रितीने आमी मागणी करता. रितीर कितें आसा जाल्यार थोडो वेळ आमी प्रेज आनी वर्शीप म्हणटा. ताळो पिंदून आमी म्हणटा आमचो ताळो मळबाक आयका जाय. इल्लो वेळ जाताना मागीर तो आवाज सकास उणो जाता. आमी एक मौनपणाक येता. घरा कुटुंबाचो तेर्स करता. कोणेंत मना भितर म्हणूंक जायना तो कुटुंबाचो तेर्स. इगर्जेन थोडी मागणी आसात. मिसा वेळार सामुहीक मागणी हर एकल्यांनी काळजान मनान ती म्हणूंक जाय. कुमगार घेवन जालो मागीर आतां अर्गांक गीत ना. कित्याक म्हळ्यार हर एकल्यांनी मावून रावा जाय. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक ध्यान करी जाय. ताचें मुखामोळ पळय जाय आनी आमी ताचे सारकीं जावंक प्रयत्न करी जाय. विविध नमुन्याचे थोड्या संदर्भार आमी मावून रावता. थोड्या संदर्भार व्हडल्यान मागणें करता. थोड्या संदर्भार मावून रावोंक जायना. मोतींत 100 राटावळी आसात. आमच्यो कंती बेजाराय आसात. थोडी पोटी रडता आमी. थोडी पोटी रोडोवन मागता. हें पुरा विविध रुपां सगळी जाय. खंयचेंच नाका म्हणून न्ही. काल एक उदाहरण मात सांगता. मोगाच्यानो थोड्या वेळा पयलें एक भाव आमचो फाटल्यान कोंकली काडटालो. तुमकां आयकली आसतली ती कोंकली. कितल्या जाणांनी तुमी मोतींत ती एक ल्हानशें मागणें म्हळें. हो एक अवकाश. फाल्यां कोंकली म्हाकाय येवयेत तुमकांय येवयेत. हें आमकां आपोवणें मोगाच्यानो. एक ॲम्ब्युलन्स वेता सायरान घालून चलता जाल्यार तक्षणा हे देवा हे ॲम्ब्युलन्स वाटेर खंय रावनासतना आस्पत्रेक वचोन पावोवन दी. एक ल्हानशें मागणें मावूनपणी. आवाज ना. शेजारा तुमच्या वाड्यांत कोणाक एक सैरीक जाल्या हे जेजू ह्या भयणीचें काजार लग्न बरें जावं दी.
एक रेस्पेराक तुमी गेल्या जाल्यार हे देवा तांचें लग्न जिवीत संतोषाचें समाधानाचें तृप्तेचें आवाज ना. ह्यो संगती मोगाच्या न्हू आज आमी थोड्यो नियाळ करूंक आसात. एक घडी मावून रावया आनी आमच्या मिसा वेळार मी सकट मागण्या पैकी वर्तें मागणें म्हणटात कित्याक म्हळ्यार मिसान सबार संगती आसात. आराम करतना बापाचें नामी आमी काडलें 3 दिसो उडास काडलो. ताचे उपरांत पळयात तें कसलें एक आपुरबायेचें मागणें. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं दी म्हणटना तुमी ताका जाप दिली आनी 3 आमचे सांगाता आसा जाल्यार भिरांत कसली. एक घडी मावून रावया. आमकांच सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. व्हडा भक्तीन मानान आनी गौरवान हे मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना हे देवा आमचें काळीज मन तूं नितळ कर. सगळें आमचें उणेपण आमी वळखून घेता म्हूण सांगून सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो हो व्हड अपराध. ह्या पासो बागेवून सदांच अंकवार मरये. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. थोडो वेळ मावून रावया आनी आमच्या काळजांतलीं बोगनां मावूनपणी सोम्याक सांगया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा मनशा कुळाचो सोडवणदाराचो जल्म नेकेत्राच्या उजवाडान सुमेस्तांक तुवें परगटलोय तर आमच्या काळजांनी ताची वळख वाडय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतले वसाप. रात सरचे खातीर एलिया थंय एका भुयारांत भितर सरलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें. एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा पासत उर्भेन भरला. पूण इस्रायलितांनी तुजो सल्लो सांडला. तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तलवारीन जीवशी मारल्यात. हांव एकलो मात्र उरला आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडफांचो सुरो केलो.
पूण सर्वेस्पर जोडवाऱ्यांत नातलो. जोडवारे उपरांत भुंयकांप जाली, पूण सर्वेस्पर भुंयकांपीन ती नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांत नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपले तोंड धांपले आनी भायर सरून तो भुंयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचे उतार हे. देवाचे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. स्त्रियेन जेजूक म्हणलें, सैबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज येस दोंगरार देवाक आराधन करतले, पूण तुमी जुदेव ताका जेरुजलेमांत मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हणलें, म्हजें उतर सतमन बाये, ह्या दोंगराक जावं जेरुजलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेनासल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जाणासलेल्याक आराधन करता, कारण चडवण येवची जुदेव लोकांत. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो, तो येवन जालो म्हणल्यार समा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान आराधन करी जाय. स्त्रियेन ताका म्हणलें, क्रिस्त म्हणटात तो मकलोलो येता म्हूण हांव जाणा. तो येताच सकट संगती आमकां सांगतलो. जेजून म्हणलें, हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तो. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्तांतय आनी बाळोक जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मागणे आवाजाविने. ल्हान कॅप्शन उडास दवरूंक दिसू लाभ आमकां. आनी आमचें मागणें आवाजाविने जावं दी. आवाज करची गरज पडटना आवाज आसूं दी म्हूण सांगून आसतावन आनी व्हडल्यान मागणें म्हणना म्हूण सांगून असली चिंता नाकात, पूण मागणें आवाजाविने. म्हज्या साद्या चिंतपा प्रमाणे एक मागणें म्हूण सांगता आसतना एक 3 संगती त्यो मागीर सडीत आमी आराधना वेळार त्यो कर पळोवया. आमकां मागीर तशेंच कर मागणें करया आमी. एक 3 संगती म्हळ्यार मागण्यांत पयलें हे देवा तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासो तुका आर्गां दिवचें, हात वयर उखलचें तितलेंच. दुसरें, देवा म्हजे वरवीं काय इल्लीशी चुकी जाल्या, बरें करून हात जोडचे. आनी मागीर देवा हांव आसां तुज्या दारार, म्हाका खाली धरनाका, म्हज्या हातांत काय इल्लें घाल म्हूण हात उदारे करचें तितलेंच. ह्यो 3 संगती आमी मागीर करया. पूण हांगा आतां ह्या मिसाच्या वेळार नियाळा वेळार मागणें म्हळ्यार देवाच्या सहवासांत जियोवचें. पयलें वासा देवाच्या सहवासांत जियोवचें. दुसरें, समर्याच्या स्त्रियेचें वासाप आमी आयकलें. मागणें म्हळ्यार दैवीक उदक पियोवचें आनी आमच्या जिवितांत एक वाडावळ जावची. पूण हे 2 संगती आमी पळयत आसतना देवाच्या सहवासांत जियोवचें आनी दैवीक उदक पियोवन आमची जिणी आमी बरी करची जाल्यार हे पयल्या वाचपाचो सारांश तुमी आयकलो जाल्यार एलिया कितें म्हणटा थंयसर, एका हंताक पावता आसतना, ये देवा म्हाका पुरो जालें म्हजो जीव काड. देवा म्हाका पुरो जालें म्हजो जीव काड. एका मागण्याच्या व्यक्तीक असली गत कित्याक आयली हें सवाल तुमी विचारी जाय, हांवें विचारी जाय. जर तर ही स्त्री तिच्याय जिवितांत मागणें आसलें जाल्यार त्या 2 पारांच्या वताच्या वेळार तिका उदक व्हरून घेवची गत कित्याक आयली. ही 2 सवालां तुमी दिसपडटें हाका जाप सोदूंक प्रयत्न करचें. ह्याच दिसांनी एक टेस्टिमनी, एक साक्ष आमी आयकली. 2000व्या वर्सा मिस युनिवर्स जाल्ली लारा दत्त. तिची एक साक्ष व्हडा अभिमानान ती म्हणाली तिच्या बापायक लंग्सांत एक ग्रोथ जाल्लो. ते खंयच्या वर्सां म्हूण तिणें सांगूना थंयसर. तो ग्रोथ जाल्लो मागण्या वरवीं संपूर्ण गूण जालो, सबार आनी मागलें म्हणाली ती. आनी म्हाका आयकोन मस्तू एक विशेश त्या भयणीचो तो भावार्थ. मिस युनिवर्स भारताची फिल्म एक्ट्रेसां पैकी ती एक नांवार्दीक. आनी ही एक उक्त्या मंचार एक साक्ष दिते आसा. जेजून म्हज्या बापायच्या लंग्सांत आशिल्लो तो ग्रोथ सुबारपोटी ताका टेस्ट पुरा केलां, परीक्षा केल्या, ऑपरेशन कितें केल्लें, देवान तो मागण्याच्या फळ मागण्याचो फळ जावन गूण केलो म्हणाली.
आज आमकां एक आपोवणें देवाचेर अखंड पातयेनी दवरूंक. मोगाच्यानो एलिया विशांत थोड्यो संगती जाणा जावचे प्रयत्न करया. रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 17, 18 आनी 19 हे 3 अध्याय तुमकां वेळ मेळटना सकास वळ उपरांत वळ तुमी वाचचे प्रयत्न करा. कांय व्हडलें समजोवंक कांय कश्ट म्हणनात. एलिया विशीं थोडी समजणी म्हणटना एलिया म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा सर्वेस्पोर म्हजो देव. हरी एका नांवा फाटल्यान एक काणी आसा, त्या काणये फाटल्यान एक जिणी आसा, हरी एका शब्दाक एक अर्थ आसा. एलिया म्हळ्यार सर्वेस्पोर म्हजो देव. आनी थंयसर सुकी दाड आसली आनी त्या वेळार देवान कावळ्या मरिफात बाकरी ताका अन्न दिवचें प्रयत्न केला. कावळ्यान ताका बाकरी, अरे कावळो म्हाका एक बघचें, ह्या कावळ्यान बाकरी खावना कित्याक? कावळ्याक भुकूत नातली की. मोगाच्यानो देव देवाचें काम कशें करी जाय त्या प्रमाणे करता. आज आमी एक मागण्या विशयान नियाळ करतना ही आमच्या भावार्थाची एक नवसरणी जावंक आसा. कावळ्यान ताका कानान दिला. ताचे उपरांत थंयसर तो मुखार येता आसतना ताकाय भूक लागली. ती विधव स्त्री आसली, तिचे कडेन म्हणटा म्हाका एक बाकरी आनी उदक दी. तिची उतरां आयकया. म्हजे कडेन आसच्या पिठान एक ल्हानशी बाकरी करी जें म्हण चिंतल्या. हांवें आनी म्हज्या पुतान ती खावची. हांव 2 काडयो बडयो इंसूंक म्हूण आयल्या. ती खावन जावन आमी मरचें म्हळ्यार आनी कांय ना खावंक. उपरांत पळयता हांव एलिया मरिफात देवान तें अजाप केल्लें. पिठाची मोडकी आनी तेलाचें बुयांव सुकोवंक ना. असो अर्थ तर एलिया एक देवाचो मनीस, भावार्थी मनीस, मागण्याचो मनीस आसतलो. ताच्या उपरांत त्या विधवीचो पूत मरता, ताका हो जिवंत उठयता. 400 ते पडकेरे प्रवादी आसले, तांचे विरोध हो एकलो झुजता. आनी हें सगळें जाल्या मागीर आनी हाका कितें एक भिरांतशी दिसता. होरेप दोंगराक पळोवन धांवता. 19 अध्याय मुखार पावतना 4थ्या वळीन तो म्हणटा देवा म्हजो जीव काड. हेका म्हणजे डिप्रेशन म्हणयांगी, जिवितांत देदेस्पोर म्हणयांगी. आनी ह्या हंतार पावतना म्हाका भोगलें असल्या एका महान व्यक्तीक असली गत कित्याक आयली? देवा म्हाका आनी वाचोवंक नाका, म्हाका मोरा जाय, हांव मेल्यारच बरें, तूं म्हजो जीव काड. आनी हाका जाप परतून मेळटा. जर तर असल्या व्यक्तीक असली चिंतना आयल्यान जाल्यार म्हाका आनी तुका चिंता येवच्यान कांय नावाल कांय ना. आनी आमी थोडे पटी अशें कंगाल जाल्या जाल्यार हातूंत कांय आकांतोन पडोवंक ना, हें स्वाभावीक म्हूण चिंतून घेवचें. पूण उपरांत कितें जालें? तो एका रुखा पोंदा न्हिदता आनी परतून थंयसर कावळे दिसनात. देव बाकरी आनी उदक ताच्या माथ्या कडेन दवरता. सांगता तूं काय हें? तुका त्राण जाय, तूं अस्कत जालाय. कुडीन ती तुका त्राण जाय, ओतम्यान ती त्राण जाय, मोतीन ती त्राण जाय. मोगाच्यानो ही भोव आपुरबायेचीं ही उतरां. आनी तो खाता आनी देव विचारता. त्याच 19 अध्याय 9व्या वळींत तूं हांगा कित्याक? तूं हांगा कित्याक पावलाय आतां? हें काहलें जालां तुका? तूं हांगा कित्याक? आनी तो म्हणटा हांव उर्बेन बरलां. पूण ते लोकांनी तुजो सल्लो मोडला. उतरां आयकाय ताची. ही 2 पटी ही उल्लेख जातात. लोकान तुजो सल्लो मोडला, प्रवाद्यांक तांणी जिवेशी मारल्यात. हांव एकलो मात उरलां, म्हाकाय ते मारूंक सोदतात. देखून म्हाका आतां पुरो जाला, देखून हांव हांगा येवन पावलां. म्हळ्यार एका एक निमाणे हंताक म्हणले बरी त्या हंताक पावला तो. आनी सर्वेस्पोर त्या वेळाचेर ताच्या देगेन त्यान उतरोवन वेता. एक बळिश्ट वारें, जड वारें, दोंगर आनी खडपां फुटलीं म्हणटा थंयसर. उपरांत भुंय कांपणी जाली, उजो जालो. म्हळ्यार व्हड व्हड संगती. मोगाच्यान उडास दवरा, ह्यो कित्याक बरयलां? आमचें एक स्वाभावीक चिंताप जावन आसा. देव कांय एक अजापी रिती येतलो कोण ना. गडगडो येता, अप्रूप येवचो. सुनामी येता, अप्रूप येवचें. त्या मरिफाती देव उलयता. पूण रबिन्द्रनाथ टागोर म्हणटा ही मनशां ती आवाज नातलीं मेटां देवाची आयकोवचें प्रयत्न कर. देवाची मेटां आयक. एक तन हालतना तें हालता कित्याक म्हळ्यार तें थंयसर वारें आसा. वारें देवान धाडचें तें. ती तनाची पालवी हालतना जंय ती आमी देवाचें हजरपण पळय जाय. एका रुखाचे फांटे खोले हालतात जाल्यार तातूंय आमी देवाचें हजरपण पळय जाय. एक खोली पिकोवन पडटा जाल्यार देवाचें हजरपण पळय जाय. एक नवी अंकरी येता जाल्यार तातूंय देवाचें हजरपण पळय जाय. एक कुटुंबांत एक भुरगें जल्मालें, देवाचें हजरपण. कोण एकल्याचें लांब आवक जेवन मरण पावलो, मरण दवरलां, तातूंय देवाचें हजरपण. मोगाच्यानो हें जाय आमचें जिवीत. आनी उपरांत हळू एक वारें.
त्या वाऱ्यांत ताका देवाचो अनुभव जाता. ताणें तोंड धांपलें. देवाक पळोवंक मनीस सकना. आनी उपरांत मोगाच्यान परतून थंयसर 13वी ओळ तें आज आमी वाचूना आयकोना. आमी थंय 12 म्हणसर परतून देव ताका विचारता, एलिया तूं हांगा कित्याक? कित्याक तुका दुसरीं कामां करूंक आसात. हांगा न्हिदोंक आयलाय न्ही तूं, हांगा रावंक न्ही तूं, तुजें जबाबदारी तुका आसा. तूं हांगा कित्याक? परतून 300 उतरां म्हणटा तो, लोकांनी सल्लो मोडला, प्रवाद्यांक जिवेशी मारल्यात, म्हाकाय मारूंक सोदतात, हांव एकलो उरलां, देखून हांव धांवून आयलां. आनी उपरांत ताका जबाबदारी दिसता, आतां वच. थंयसर मागीर लांब ताची जबाबदारी देव ताका सांगता. मोगाच्यानो, जर तर एका मागण्याच्या देवाच्या व्यक्तीक असली गत पावल्या जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कांय आमी थोडे फावटी रडल्यावन आमचें उशें भिजयलां जाल्यार बेजार पावची गरज ना. देव विचारते आसा, तूं कित्याक हांगा आसा येता, कित्याक रडताय? ही उतरां आमकां आयकोंक मेळा जाय. आनी उपरांत मोगाच्यानो सामारियाच्या स्त्रियेंत थोड्यो गरजेच्यो संगती आमी पळोवया. म्हाका भोगता तें बरोवन घालूं ना. तिका तें पळोवन जेजून विचारलें आसतलें, बाये तूं कित्याक हांगा आयल्याय? ह्या दनपारांच्या वताक तुवें काय इल्लेशें पोटाक खावन तुवें रेस्ट करीत आसलें न्ही गी, तूं कित्याक हांगा आयल्याय? म्हाका भोगता जेजून खंडीत विचारलां आसतलें त्या संभाशणांत. आनी ती म्हणटा, मागीर तांचें संभाशण सुरू जाता. मागीर जेजू उदक दी म्हणटा. पूण थंयसर एक भोव आपुरबायेची संगत आसा. त्या सांजुवांचो 4थ्या अध्यायांत त्या समारियागारन आनी जेजूच्या संभाशणा मदें सुरवेर ती म्हणटा, तूं एक जुदेव, सामान्य चिंता. उपरांत म्हणटा सायबा म्हूण ती उल्लेख करते आसा. म्हळ्यार तिचो संबंदान ती जेजूक जाणा जाता गी ह्या भावार्थान घट जाता गी कळीत ना. उपरांत ती म्हणटा, तूं एक प्रवादी. 3रो हंत पावलो. आनी 4थ्या हंताक पावतना ती म्हणटा, तूं क्रिस्त मागलोलो. मोगाच्यानो, मागणें करची आमी मनशां मागतलीं जावंक नजो, मागणें करतलीं जायचें. मागतलीं न्ही, मागचें मनशां खंय, ती मागतलीं. आमी मागणें करची मनशां जायचें. आनी ह्या मागण्यांत आमचो संबंद वाडत वचा जाय. आमी सुरवेर जेजू तूं मनशां रुपार तूं आयलाय. मनशां रुपार आमी जेजूक वळखोवचें. गर्दनाच्या गोट्यांत त्या बाळकाच्या रुपार मनशाच्या रुपार वळखोवचें. तितल्या रावोंक जायना. आमची वाडावळ जावंक आसा. आनी आमी त्या समारियाच्या स्त्रियेन म्हणले बरी, तूं क्रिस्त मागलोलो. क्रिस्त म्हूण सांगल्यार एनॉयंटेड. जेजू म्हळ्यार सोडवणदार. तूं जेजू क्रिस्त देवान धाडलोलो मनीस सगळ्या मनशा कुळाच्या सोडवणे पासत तूं आयलाय. तुजे भायर म्हाका रक्षण ना, सोडवण ना, समाधान ना, संतोष ना, बाचावी ना. वो आमचो जिनियस हो एक हंत मोगाच्यानो. हें जायचें, हें जाता आनी खंडीत हें जातलें. म्हणटा आसतना आमी मुखार या. आनी थंय दोन संगती आसात. म्हाका भोगलें, देव एलियाच्या पाठीक पडला. एलिया धांवल्या रे, देव सोडिना. देव फाटल्यान आसा. देव सोडूंकूच सोडना. आनी देव ह्या समारियागार स्त्रियेच्या फाटल्यानय पडला. ती कांय सोडिना. तो ती खंय गेल्या ती सोडना. आनी देखून त्या वरवीं ह्या दोगांय मनशां थंय ती एक बदलावान आयिल्ल्या वेळार समारियाची स्त्री कोळसो थंयसर सोडून धांवता. मोगाच्यानो त्या शब्दाक मस्त अर्थ पवित्र बरयणाऱ्यांनी दिल्यात. कोळसो म्हळ्यार तिचें जिविताक सरी केलां. म्हजें आतलें जिवीत जालें. म्हाका ह्या मागण्यांत ह्या जेजूच्या ह्या सहवासांत म्हाका एक नवो अनुभव जालो. कोळसो थंयसर सोडून ती धांवता म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी गेल्ली हर एकल्याक सांगता, म्हज्या जिविता विशांत कितें सगळें येदोळ जालां, म्हाका एकल्यान सांगलां, तोच क्रिस्त जायचें. येया म्हणाली. आनी सगळो गांव तिका पळोवंक आयलो. मोगाच्यानो, आमी एकल्यान एक नोवेनाक आयल्या, एक रितीर केली, ह्या एक मिसांत भाग घेतलो, ह्या खालीय जालें, ह्या आराधन केलें, हें एकल्या खातीर न्ही. हाचो प्रभाव, हाचो परिणाम म्हज्या गांवाचेर पडा जाय, म्हज्या कुटुंबाचेर पडा जाय. ती गेल्ली सगळ्या गांवच्या लोकांनी हिणें सांगलें आयकून तेय धांवून आयले. आनी जेजून तें आमकां विशेश सांगलां, मागणें आत्म्यान आनी सतान जायचें. आत्मो कित्याक म्हळ्यार देव आत्मो. तें सांगलां थंयसर, देव आत्मो आमच्या आत्म्यान. आनी आमचें तें आसो तो आत्मो मोगाच्यानो देवाच्याच आत्म्याचो एक वांटो. देवाचो स्वास ताणें आमकां दिला. आमी आनी देवाचो स्वास विंगडने देवानूच तो स्वास आमकां दिला. त्या आत्म्यान देखून म्हणटा सांत पावलोच्या पत्रांत, तो आत्मो आमकां आब्बा बापा म्हूण उलो करूंक बळ दिता. आत्म्यान जायचें. दुसरें आमचें जिवीत स्वताचें नितीचें जाल्ल्या वेळार सादें मागणें देव आयकता.
तें समजून घेवंक मोगाचें न्हू, तें समजून घेवंक तुमी आज घरा वचून इसाया प्रवाद्याचें ग्रंथ पयलो अध्याय इसाया चॅप्टर 1 तें तुमी एवटी वाचा सकास. तुमचे हात रक्तान मेळे जाल्यात, तुमी हात उखल मागल्या वेळार तुमच्या मागणी हांव आयकोसो ना. कम नाव लेट अस टॉक अबाउट म्हणटा, आमी बसया, आमी उलोवया. मोगाचें न्हू, ह्यो दोन संगती आमी पळयता आसतना आज जेजू म्हाका आनी तुका विचारते आसा, तूं हांगा कित्याक? सवयेच्या बोळान आयल्याय गी, सवयेच्या बोळान आयलाय गी. एक नवें करना जाल्यार जायना म्हूण सांगून गी ह्या निसावणी त्या जेजूक सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक आयल्याय. जर तर सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक आमी आयल्या जाल्यार आमच्या जिणयेंत थोडी बदलावान हेरांक पळोवंक मेळटली. आमी देवाच्या सहवासांत आसा जंय, आमी तें दैवीक उदक पिये जंय, सक्रामेंतांतल्या झरींतलें निरंतरी आमी तें स्विकार करी जंय आनी आमचें जिवीत त्या एलियाचें जिवीत बदललें, समार्याकार स्त्रियेचें जिवीत बदललें, आमचें जिवीत बदलता. एक घडी बोरमावन रावा. आजो जेजूचो ताळो, देवाचो ताळो आमकां हर एकल्याकी आयकोन दी. भावा भयणी, तूं हांगा कित्याक आसाय? भावा भयणी, तूं हांगा कित्याक आसाय? आमेन. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुजी परसा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सतमंताव. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उद्देशी तें आमकां भरपूर मेळो म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासनीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो
आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सवेस परतूं सर्गांनी संवसार भोगला तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जयची सवेस पराची प्रताकाची हूं सर्गी तुका जयची. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gutu pergetuya. Semia Jesu tuje mure ami semrangka tuje punar jiwanku ami berderda tuja yena kami utrita tuja yena बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितेमेचेर विस्तरल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटा पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितेमकांत वाडय. पुना जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजलयत मुखार मळफळो फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता. हांव कारमरे देवाची मागीर सांगाती झुजो तिजो पती भगवंत धरून आनी सर्वां कडेन तुका मन वतल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या आयकपणा सर पोदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen.
आमेन. मोगाच्यानो आमच्या हर एकल्याच्या जिबितांत इल्लें मौन प्रार्थन आसूं दी. देखून इगर्जेन ती मिसाच्या प्रास पयलें उणें म्हळ्यार एक 8 मिनटां म्हणी टोटल सायलन्स. त्या वेळार किर्तन प्रॅक्टीस करूंक न्ही, डिस्टर्ब जाता. मोर्नाच्या वेळार दिसता मोर्नान दवरल्या वेळार उणें म्हळ्यार एक 7-8 मिनटां टोटल सायलन्स जाय. मौन प्रार्थन करूंक, हे देवा आज ताची कूड थंय दवरल्या, म्हजी केदां आण दवरतात म्हूण गोत्तू ना. नियाळ करूंक जिबिता विशांत हर एका संदर्भाचेर मनशाच्या जिबितांत मौन जायचें. सांजेर तेर सांबोरी जाल्या मागीर तेर सांबोऱ्या वेळार आमी व्हडल्यान मागणी म्हणटा आमची. उपरांत थोडो वेळ हांगा आसल्या आवय बापायनो भुरग्यांक हें इंट्रोड्यूस करा. पुता आतां आमी मौन जावया, थोडो वेळ मौन बसया आमी. आज सकाळीं तावन आतां म्हणसर कितें जालें, कितें आमी आज बरें केलें, कोणाक आमी बरें केलें, आज कोणाक वायट केलें, आमचे तावन कांय पुनी वायट घडलां गी. पुता नियाळ करया पुता आमी. सगळ्यांक भुरग्यांक बसोवन एक 5 मिनटांचो वेळ जायत्यो संगती कुटुंबांत बदलतल्यो. देखून मागी आज आमी आनी आतां त्याच भावार्थान थोडी मागणी व्हडल्यान म्हणूंक आसात. घट्ट ताळ्यान आमी सांगाता आमच्या बापा थंय भावार्थ दवर न्हू. जेजून शिकयल्लें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिबितान सबस्त काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्यार सुर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ली आमी सुमेस्त सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हजें थंय आयिल्ल्या जेजू हांव तुका अर्गां दितां. जायते कडेन जायते फावटी हांवें तुका सोदलां सोम्या. जायत्या जाणांनी म्हाका सांगलां ताचें हाजीरपण बोगू, ताचो संगात सोदू, तुज्या काळजांत आसा हें सगळें हांवें आयकलां सोम्या. पूण हें समजूंक हांव कश्टालां सोम्या. पूण आज हांव जाणां तूंच म्हाका सोदून आयलाय. आवाजा वीण तूं म्हजे लागीं उलयताय. हांवें चिंतिनातल्या वखदां हांवें कितें करी जाय म्हणलें तूंच दाखोवन दिताय सोम्या. म्हाका आज चड चिंतूंक नाका जेजू. फकत तुजे सांगता कितेंच करिनासतना वगूच बसूंक जाय. सर्व आवाजांतावन पयस म्हज्या आनी तुज्या एका वेगळ्याच संवसारांत अर्गां जेजू हो अवकाश म्हाका दिल्ल्याक तुजो अनुभव सोडूंक. जें कितें म्हज्या समजणे वयर वेता तें समजोवचे प्रयत्न म्हाका नाका जेजू. जें कितें हांवें समजाचें तुज्या वेळार तें तूं म्हाका समजयताय. अर्गां जेजू, अर्गां तुका. जडवाऱ्यान सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. भुंयकांपणेन सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. उज्यान सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. पूण तूंच म्हाका सोदून आयलाय. फुसफुस्यांनी उलयता. आज तूं म्हाका मेळ्ळाय. आज तूं म्हाका मेळ्ळाय. जडवाऱ्यान सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. भुंयकांपणेन सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. उज्यान सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. पूण तूंच म्हाका सोदून आयलाय. फुसफुस्यांनी उलयता. आज तूं म्हाका मेळ्ळाय. आज तूं म्हाका मेळ्ळाय. जडवाऱ्यान सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. भुंयकांपणेन सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. उज्यान सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. पूण तूंच म्हाका सोदून आयलाय. फुसफुस्यांनी उलयता. आज तूं म्हाका मेळ्ळाय. आज तूं म्हाका मेळ्ळाय. जडवाऱ्यान सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. भुंयकांपणेन सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. उज्यान सोदलें तुका तूं मेळ्ळो नाय. पूण तूंच म्हाका सोदून आयलाय. फुसफुस्यांनी उलयता. आज तूं
म्हाका मेळ्ळाय, आज तूं म्हाका मेळ्ळाय, आज तूं म्हाका मेळ्ळाय, आज तूं म्हाका मेळ्ळाय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, या तुझ्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूं आमकां एकवटायताय, तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें धेने घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयतीं करूं म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाच्यानो, वारें जोड आसतना तूं मेळोवनाय, उज्यांत मेळोवनाय, ह्या भुंय कंपनींत मेळोवनाय. ताचो अर्थ तातूंत देव ना म्हणून न्ही, देव आसलो. पूण पवित्र बरेनरांनी हाका आनी एक अर्थ दिला, तोय तुमी उडास दवरूंक जाय. मेळ्या उदकांत, ह्या हालच्या उदकांत आमचें तोंड दिसना. मनशाच्या एलियाच्या ताच्या काळजांत आनी मनांत वारें जोड सुरू जाल्लें, देव दिसना. ताच्या जिवितांत एक भुंय कंपनी जाल्या, देव दिसना. ताच्या भितर एक उजो पेटला, देव दिसना. प्रशांत मनशान शांत जायचें. भोव अपुरबायेचें हें विविंगड अर्थ मोगाच्यानो आमच्या जिविताक देखून. वेन यू डोंट अंडरस्टँड वॉट टू डू, डोंट डू एनीथींग. थोड्या संदर्भांनी म्हाका कितें करचें म्हूण कळना, कांय करनाका. जाता जाल्यार वचून हे सक्रामेंता मुखार एक अर्द घंटो बस, ताका सांग. त्या मागीर किर्तन 20:07 भोव अपुरबायेचें आज किर्तन आमकां दिलां, ताचे वयर नियाळ आमी करया. एक घडीभर मावून रावया. आमच्या मोतींतलें वारें जोड, मोतीन पेटलो तो उजो, ह्या मोतींत आसची ती भुंय कंपनी सोम्याक समर्पण दिवन ताचे आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. ल्हान मेटांनी बरो वर्साची जिणी हो ह्या वर्साच्या वार्षिक फेस्ताचो शेवट. आनी ह्या दिशेन आमी आज नवेन आदारते आसतना 6व्या दिसाचें मागणे आवाजाविणे हो विशय आमी घेतलो. आनी सर्व स्त्रियांचो जुबलेव आमी हांगासर आज आचरण करते आसा. एका स्त्रियेच्या गर्भांत एका बाळशान जल्म घेवच्या घडयेंत आवन पेटेन धांपून माती फोंडाक घालता म्हणसर एका स्त्रियेचो पात्र एका व्यक्तीच्या जिवितांत विशिश्ट आनी अनन्य, युनीक. एक आवय जावन, भयण जावन, बायल जावन, आवय जावन ती विशेष पात्र करता. आनी हांगा आमी आजची सक्कडी ह्या स्त्रियेचो मोग, त्याग, सॅक्रिफीस अनुभव केल्लेच. आनी जायते फावटी स्त्रियांचो हो पात्र आसा पळय, तो पडद्या फाटल्यान चलचो, मुखल्यान दिसना, मान सन्मान मेळना. पूण ही स्त्रियो गुपीत कांय पाटी आशे नासतना तांची सेवा ते दिते आसात. आनी आज ही तांची सेवा जावं पुरो तांच्या कुटुंबांत, वाड्यांत, फिरगजेंत, आत्मीक केंद्रांनी आमी मानून घेता आनी तांकां शाबासकी म्हणटा. आनी देवाची बाळगा जेजूची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. हांगा तुमी दादले मस्त जाण आसात न्ही गे. सो स्त्रियांनी आज वगेच बसचें. दादल्यांनी कितले जोर जाता तितल्या ताळ्यान ताळयो पेटच्यो.
देव बरें करूं. हांगासर आमचे लागीं ऑनलायनीरय आमचे भाव आनी भयणी ह्या मिसांत नोवेनांत भाग्यते आसात. तांकांय आमी ह्या दिसाचे सुभाशय पटयता. तांचेरय बाळका जेजूची आशिर्वाद आमी मागता. आनी आयच्या ह्या दिसाक हे मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थबरीत नियाळ दिवन आनी आतां उपरांत आराधन चलोवन व्हरतात बाब क्लिफर्ड फर्नांडीस, आमचेच लागशिले कोर्डेल फिरगजेचे विगाड. आनी हांव चिंतां ह्या पुणशेतांत खंयचेंय एक कार्य जाता आसतना, जावं ते रेतीर वा जावं तें फेस्त वा इतर खंयचेय विशेश संदर्भ बाब क्लिफर्डाविने तें जायना. तांकां हांगासर सदांच सावकास आसा आनी आमी तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार ते सदांच कुशे मनान तयार आसात. पोरेकलो पाद्राप उलयतना अशेंच म्हणालो, बाब क्लिफर्ड आसल्यार एक यूट्यूब चॅनल घेवन बेगीनच मस्त सबस्क्रायब करून फेमस करयेत म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तांणी दिल्लो शर्माव जर रेकॉर्ड करून यूट्यूबार घालो जाल्यार एका घंट्यान हजारांनी व्यूज मेळटात. म्हणटना देवाचें उतर लोकांक समजोवचें तें तांची शाती कितली म्हणून हातून आमकां कळटा. मात्र न्ही फाटल्या वर्सांनी आमी हर एक पोटी हें बाळूक जेजूचें वार्शीक फेस्त आचरण करतना वजनचो पुरशांव तांच्या फिरगजेंत आमी काडटा. आनी थंयसर आमकां सगळ्यांक स्वागत केलां. तांणी मात्र न्ही आमकां सगळ्यांक पोट भरून खावंक दिल्लें तांणी. स्नॅक्स आनी परत रेडी करून, कित्याक थंय तर हांगा सुमार 1-1.5 किलोमिटर वय थंय तावन हांगासर सुमार 1-1.5 किलोमिटर चलोवंक आसा. म्हणटना तांणी आमकां घट्ट पोटान धाडलेलें आसा. मात्र न्ही ओजी समेत तांणी धाडून दिल्लें आसा. आनी एक विशेश गजाल कितें म्हळ्यार बाब क्लिफर्डान आमच्या एका सेमिनरिस्ताक पोसकें घेवन ताच्या शिकपाक आदार दिल्लोय आसा. एका दिएसीसच्या विकारान आमच्या धर्मिकतेय दाखयल्लें हें उदार मोहन आमी मानून घेता. इतलें सक्कट सांगले उपरांत बाब क्लिफर्डा लागीं उलयता आसतना आमी इल्लें जागृत आसचें. कित्याक कोताय? कित्याक तो ब्लॅक बेल्ट कराटेंत पाद्राबाक ब्लॅक बेल्ट मेळ्ळा. त्या देखून इल्ली जागृतकाय सांबाळा. आसूं, ते सदांच हास्त्या तोंडाचे, सदांच उत्तेजन दिवचें आनी आमकां सदांच मोगाचें. बाब क्लिफर्ड तुमकां तुमच्या फिरगजेक आनी तुमी सदांच आमकां दिवच्या सहकाराक आमी तुमकां ह्या सुमेस्त भक्तिकाच्या नांवी हांगासरच्या सर्व कर्मिलितांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट दोन ताळयो आनी एक पोटी बाब क्लिफर्ड. तांचे संगी आसात सैरे पाद्रापो, तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी कॉयरान भाग घेतलेल्या कॉयरिस्तांक वाचपां वाचून ह्या देवस्तुतेन आमकां आदार दिल्ल्या सगळ्यांक आनी इतल्या व्हड संख्यान तुमी परत्यान हांगा हांगासर आसात, तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो, 2-3 संगती तुमच्या मोतीक हाडूंक हांव आशेतां. कालच्या दिसा आमी हांगासर ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा केल्लें आनी सुमार 60 जाणांन ब्लड डोनेशन दिलां. आनी आजय तुमकां ब्लड डोनेशन दिवंक अवकाश आसा. थंयसर फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेजीचे सिब्बंदी आसात. तुमी एकच मीस जाल्ले उपरांत वा आराधन जाल्ले उपरांत रगत दान दिव येता. फाल्यांचो दीस सोमेचेर विश्वास, फुडाराचो स्वास ह्या ध्येयकाल आमी नियाळ करतना सर्व भुरग्यांचो जुबलेव आचरण करता. आनी तुमकां हांवें सांगलें सोनवार भुरग्यांक रजा आसा. दोनपरा उपरांत सांजेचें विशेश मीस भुरग्यां खातीर उक्त्या मैदानार आमी भेटयतना तुमच्या भुरग्यांक एकच बाळका जेजूच्या नेसनान वा सांतेरेजाच्या नेसनान आपोवन हाडा. हें फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन न्ही. तुमकां हांवें सांगलें असली ल्हान करणी बाळका जेजूची भक्त ह्या आमच्या ल्हान बाळकां थंय ओंपूंक, मात्र न्ही सांता भक्ता थंय गौरव हाडूंक खंडी जावन हें एक ल्हानशें साधन आमचें तावन जातलें. सांजेर हर एका दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसांनी बाळका जेजूचो पुरशांव आमी काडटा. 6 वरांचें मीस जाल्ले उपरांत तुमी लक्षलीं आसात. 7 दीस जाता जाल्यार तुमी ह्या पुरशेवांत भाग घेवंक तुमकां अवकाश आसा. 14 आनी 15 तारखेर आमी वार्शीक फेस्त आचरण करतना जायत्या वॉलंटियर्सांची आमकां गरज आसा.
तुमी तुमची नांवां थंय भायर कावंटरार दिलीं जाल्यार आमी तुमकां संपर्क करतले कितें कशें म्हणून मुखार आमी तुमकां तिळशितले जे कोण काल येवनात आज नवीं आयिल्ल्यांत तुमच्या गमनाक बायबल डायरी ह्या वर्साची आमी परगट केल्ली आसा कोंकणी कन्नड आनी इंग्लीश भाशेंत ती तुमी घेवची तशेंच ह्या वर्साचें कॅलेंडर 12 पानांचें आमी छापलां आनी ह्या पुणशेतांत 2 महत् योजना आमी जाहीर केल्ली आसात दुबळ्या कुटुंबाक घर बांदून दिवचें तशेंच 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें तसलें योजन जायत्यांनी तुमी एका भुरग्याक 2 भुरग्यांक 3 भुरग्यांक अशें स्कॉलरशीप दिवंक मुखार आयिल्लीं आसात हेरांनी मोन केलें जाल्यार हांव परत्यान सांगतां फेस्त अखेर जावच्या पयलींच आमकां 100 दानी मेळटले आनी ह्या भुरग्यांक तांच्या मुखले शिकपाक खंडीत जावन आमकां आदार दिवंक जातलें भोवन आनी भयणीनो आयचो विशय आसा मागणें आवाजाविणें आनी नियाळ वेळारी आमी आयकलें कशें आमचें मागणें आवाजाविणें करयेत गे म्हूण आनी ह्या दिशेन तुमी जायते हांगासर प्रयत्न करते आसात आनी हांगासर हाका पूरक वातावरणय आमी तुमकां दिते आसा जायतो लोक जो कोण हांगासर गुडो सोडटा तांणी म्हणचें आसा फादर हांगा सोडटना कितेंय एक रितीचो अनुभव जाता आनी हांगाचें शांत वातावरण मागणें करूंक अवकाश जाता म्हूण खंडीत जावन तुमी तुमचे लागीं विचारलें जाल्यार तेंच म्हणटल्यात दुसऱ्यान दिसा मदें जायतीं जाणां हांगासर मागण्या घेतात आनी आमी तांकां मेळना आमी तांकां मार्गदर्शन दिवना पूण तिंच हांगासर बसून तशेंच सकयल सक्रामेंताच्या आराधनाच्या चापलांत बसून जायतो वेळ मागण्यांत खर्चितात मात्र न्ही हर एका ब्रेस्तराच्या मिसा वेळार आमी हांगासर कुमगार जाल्ले उपरांत वा कुमगारा वेळार मौन सांबाळटा आनी तुमकां कळना आमी हांगा तावन आल्तारीत तावन पळयत आसतना तुमी दोळे धांपून मागची ती रीत आमकांच एक पटी जिम करता ही वर्ती दादोसकाय मुखार भोवन आनी भयणीनो आमी ह्या खातीर तुमची पाडता पडटा आनी तुमकां बरें मागता मात्र न्ही असल्या आवाजविणें मागण्या मुखांतर जेजूच्या सांगातपणान वाडोवंक तुमी प्रयत्न करा आज्या पंगडची न्ही कोणे एकल्यान माथ्यार हात दवरल्यार वा कितेंय सांगलें परत्यान सांगचे मुखांतर वा थंय हांगा वेचे मुखांतर आज्या पंगडची देवाचें उतर वाचून तें नियाळ करन परत्यान वाचून नियाळ करन तें उतर म्हाका कितें सांगता तें समजून जर हांव तें म्हज्या जिवितांत पाळटा आज्या पापा बीन्स घडटा जेजूनच म्हणलें न्ही गे पयलें सदां तुमी म्हाका म्हळ्यार जेजूक आनी उरल्यो संगती सर्व तुमकां लाभतल्यो असल्या मागण्यांत तुमी वाडते आसा म्हाका भोवन आनी भयणीनो तुमकां शाबासकी उसारतना आनीकी असलें प्रयत्न चालू आसूं दी आनी जेजूच्या संगातपणान वाडोवंक तुमकां तोच जेजू आशिर्वादांनी भरून दीत म्हूण आमचें मागणें यात्रेक पयण आमी मांडून हाडलां ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमकां जर मोन आसा तुमी आमकां संपर्क करीत सडीत विवर हांव तुमकां दितलो आतां नवेना खातीर दिंबी मोडया त्या उपरांत आराधन आसा ताचे उपरांत भक्तिकांक रुचीक रांदवायेचें जेवण आसा देव बरें करूं सर्व आमी दिमी घालया मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर ताराच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गूण कर दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता सर आमच्या त्या सवां खातीर आतां आमी मागया एक धू जावन पोतीन जावन सूण जावन आवय जावन आजी जावन दिल्ली जबाबदारी बऱ्या रितीन पाळोवंक बळका जेजूची कृपा आमी मागया सर स्त्रियां खातीर मागता आसतना आमचे वैयक्तीक ते सवां जेजूच्या हाती समर्पण दिवया आमचे कश्ट दूख निरासपण कंत बेजाराय आमची पिडा जे कितें उणेपण आमचें थंय आसा तें सर्व जेजूक समर्पण दिवया आनी शांती संतोष समाधाना खातीर मागया
सांगाता म्हणया हे बघेवन चिज बळका तुजी सर पदवी आज्या भितरान उगडा पिकिल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्यान सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले समी तुजे संगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. देव सपूत मनीस जालो देव सपूत मनीस जालो देव सपूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बळूक जेजू लागीं मागणे ए आजांपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोलतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागतांव. तुजे तितले बिरमतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतले आत्रेगण मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्यांक सदां सर्वदा आमेन. जायते बरेपण आमच्या कुटुंबांत दिसून येता आनी आमकां जेजून बरें केलां. हें सर्व उगडासाक अडन आतां आमी मांड रावून बळका जेजूक अर्गां दिवया. बळका जेजूक अर्गां दिवन आमी सांगता म्हणया ए भोव उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजांपाचे इमाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तरून दी. सर लोक तुज्या बालपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कलनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा पाव तुका बळका जेजू आमेन. सर स्त्रियां खातीर विशेष मागणे बळका जेजू तुवें ह्या संवसाराक येवच्याक एका स्त्रियेचो आदार घेतलोय. कुर्सार प्राण करतना त्याच स्त्रियेक आमची आवय जावन दिली. स्त्रियांनी कसल्याच आवाजाविने आमच्या कुटुंबांनी करचो वावर आमी वाखणता. एक आवय बहीण आजी धूव पतीन सून आनी इश्टीन जावन आमच्या जिवितांत विविध पात्र ती खेळटा आनी आमच्या जिविताक रूच दिता. भावार्थाचे दिर्वे फुडल्या संततेक आतांतर करून कसल्याय कश्टांच्या जिणे हंतांनी तुजो आदार मागूंक शिकोवच्या स्त्रियांक तूं तुज्या कृपेन बर. आमच्या कुटुंबांतल्या समाजांतल्या आनी वावरातळांतल्या सर स्त्रियांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमेन. आशिर्वादाचे मागणे. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. दय करून एक घडी बसा. त्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. भोवन निबडिनो बाप जॉन सिक्वेराक हांव तशेंच हांगासर आसच्या याजकांक
वेदी मुखार आपयते आसा. बाब क्लिफर्ड हांणी फादर जॉनान बरयल्लो एक नवोच बूक मोकळीक करीचे म्हणून विनंती करता. घट्ट दोन ताळयो बाब जॉनाक. भोवन निबडिनो पोरच्या दिसा बाब जॉनान ताचे मोगाळ वेंगेन म्हणलें एक बूक बरयल्लो मागणे जिविताक सोंपी वाट म्हूण. जायत्यांनी कोंकणीन घेतिल्ल्यांनी सांगलें फादर असलोच एक बूक इंग्लिशांत आसलो जाल्यार बरें आसतें म्हूण. आनी आतां इंग्लिशांत मागणे जिविताक एक गायड कशें तांणी हो बूक बरयला इन इज एबायडींग लव. हो बूक आज आमी आवाजाविणें मागणें करतना कशें ह्या मागण्याच्या जिवितांत वाडचें आनी संपूर्ण एक पावचें म्हणून आमकां आदार असो जाता. हाच्यो प्रतयो भायर तुमकां मेळटात. तुमी ह्यो प्रतयो घेवच्यो, बाब जॉनाक आदार दिवचे सांगता. आत्मीक जिवितांत वाडवळ जोडूंक आदार आनी प्रेरण जोडचें. देव बरें करूं. आतां आमी नोवेना खातीर दिमी मोडया आनी ह्या आराधना वेळार सर आमच्या स्त्रियां पसोवत आनी आमच्या गरजां पसोवत मागया. बाळोक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बाळोक जेजूचें वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आमी एक महत्वाकांक्षी अपुर्बायेचें योजन मांडून हाडलां. तें जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचें योजन. आनी ह्या योजना मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळें घर बांदून दिवचें योजन आमी आसा केलां. हें योजन बाळोक जेजूच्या पुणशेताचें म्हणटना बाळोक जेजूच्या भक्तिकाचें. तशेंच जेजूचें ल्हानफूल सांत तेरेज हिका सांतीन म्हणपा सारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें प्रोग्राम आसा केला. एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात. हे बाळका जेजूच्या भक्तिकाचें एक योजन आसता. तुमी जर मोठो आदार दिलो खंडी जावन ही दोनी योजना आमकां ह्या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता. एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशीप दिवं येता, दोगांक, तेगांक, चौगांक अशें आमी सांगता हात मेळयलो जाल्यार हे योजन जारीक हाडूंक साध्य आसा. तशेंच गरबांच्या ह्या योजनाक जर एकलो आपूण वण्टीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनेलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हें एक योजन अपुर्बायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचें. तर तुमी घडाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळोक जेजूचें पुणशेत करून दिते आसा. तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले. हांव देव बरें.